सरकार आणि मिनेरामदीं आशिल्ले केशींत एनजीओ गोवा फावंडेशन कित्याक मेतेर जाता म्हूण मायनींग वाठारांतल्या पंचायतींचो प्रस्न. पोरूं 8 फेब्रुवारी 2019 दिसा तांणी गोवा फावंडेशनाची मुळासावन सगळी चवकशी जावची म्हूण तेन्नाचो गृहमंत्री राजनाथ सिंग आनी तेन्नाचो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराक निवेदन दिल्लें. आतां परत पंचायतींनी गृहमंत्री अमित शाह आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक त्या निवेदनाचो रिमायंडर धाडला. मायनींग वाठारांतल्या लोकांकडेन हे संस्थेचो कांयच संबंद नासतना ते थंयच्या लोकांचो प्रस्न कोर्टात कित्याक मांडटा म्हूण पंचायतींचो प्रस्न. पंचायतींनी गोवा फावंडेशनाच्या भुमिकेचेर उक्तायिल्ले दुबाव पळयात. गोवा फावंडेशनाची जोड खंयच्यान? तांकां खंयच्यान देणग्यो येतात? संचालक कोण? बाकीचे देश संघटनांकडेन तांचो संबंद आसा काय? हे संस्थेत फॉरेनर काम करतात काय कितें? आतंकवादी संघटनांकडेन संबंद आसा काय कितें? गोंयची मायनींग लिजा 50 वर्सां व्हॅलीड आसात म्हूण आर्ग्युमेंट घेवन गेल्ल्या सेजा गोवा आनी गीतबाला पुर्वेकाराच्यो याचिका कोर्टान दाखल करून घेतल्यो. सुनावणी सुरू जाल्ली. मात हे केशींत सरकारा वांगडा आपल्याकूय पक्षकार करचे म्हूण गोवा फावंडेशनान हस्तक्षेप याचिका घाल्या. गोवा फावंडेशन हस्तक्षेप याचिका घालून आडमेळी हाडून निकालाक वेळ काडपाचो यत्न करता काय कितें म्हूण दुबाव मारपा सारकी परिस्थिती. सुप्रीम कोर्टान दिल्ले बंदी आदेशाचेर रजाव दिवन सरकार त्या लिजांनी मायनींग करूंक दिना. रिन्युअल आशिल्ल्या लिजांनी एमएमडीआर कायद्या प्रमाण मायनींग करूंक दिवचे म्हूण मिनेर कोर्टात गेल्ले. आतां गोवा फावंडेशनान हस्तक्षेप याचिका घाल्ल्यान केसीचो निकाल आनीक फुडें व्हरपा खातीर हे खेळांचे काय कितें म्हूण दुबाव मारपा सारकी परिस्थिती. फुडली सुनावणी हे सप्तकांत जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.